मडगांवचो शिगमो गोंयभर फामाद। मडगांवकारांनी दामबाबाक नाल्ल दवरले उपरांत सोमारा सावन मडगांवच्या शिगम्याक सुरवात जाली। शिगम्या निमतान होळये दिसा सोमारा चित्ररथ मिरवणूक आनी संस्कृतीक कार्यावळी जातल्यो। लोकांनी कार्यावळींत मोठ्या संख्येन वांटेकार जावचे म्हणून दामू नायकान उलो मारला। मडगांवचो शिगमो सोमार सावन सुरू जालो। लोकांनी दामबाबाक गाराणे घालून नाल्ल दवरून शिगम्याक सुरवात केली। शिगम्या निमतान मडगांवाक कितल्योशेच कार्यावळी जावपाचे आसात। 17 तारखेक सरकारमान्य फ्लोटाची मिरवणूक आसा आणि ती मिरवणूक मडगांवां होळयेच्या दिसा सोमारा दिसा दामबाबाच्या दिसा आसा। सगळे मडगांवकारांनी ह्या शिगम्यान वांटेकारी जावचे आणि मागीर जे करमणुकीचे कार्यक्रम आसात त्या कार्यक्रम मागीर 18, 19, 20 अशे तारखेन जातले। सगळ्यांचे एग्जामी त्याच बरोबर सगळे बाकीचे सगळे गोष्टी लक्षांत दवरून मडगांव शिगमो मोठ्या प्रमाणात साजरो करचो आणि सगळे मडगांवकारांनी तातूंत भितर हातभार लावचो आणि ह्या शिगम्याचेर जांच्यांनी इतलो मोग दवरून इतली गर्दी करून ह्या स्थानिक कलाकारांचे आणि त्याच बरोबर गोंयचे संस्कृतीचे दर्शन आसा ते दाखोवपाचो प्रयत्न केला आसा। तांकां उर्बा दिवची। प्रुडंटा खातीर मयूर नायक। नामनेचो साहित्यीक पत्रकार आनी कोंकणी वावुरपी आदोगाद उदय भेंब्रेक भांगराळो गोंयकार जीवन गौरव पुरस्कार भेटोवपाचो दबाजो 15 मार्चाक मडगांव रवींद्र भवनात जातलो। ताचे 75 वर्सां निमतान हो सुवाळो करतात। दुसरे एके खबरेंत मेर्शेच्या सातेरी देवीचो 3 दिसांचो स्थापना सुवाळो सुरू जाला। नामनेचे कोंकणी साहित्यीक उदय भेंब्रे 15 मार्चाक 74 वर्सां पुराय करतात। त्या निमतान तांचो भोवमान जावपाचो आसा। एडवोकेट उदय भेंब्रे, उदय बाब म्हणटात ताका, तांचो भांगराळो गोंयकार जीवन सिद्धी भोवमान दिवपाची कार्यावळ 15 तारखेक ह्या रवींद्र भवनाच्या मांडवान जातली। ह्या कार्यक्रमाक भारतातले नामनेचे मानेस्त प्रोफेसर सितांशू यशचंद्र हे राष्ट्रीय ख्यातीचे गुजराती साहित्यकार आसा, ते मुखेल मानेस्त म्हणून हांगा आसतले। इतले मजगती मेर्शेच्या श्री सातेरी देवीची पालखी सोमारा मेर्शे गांवभर भोवली। देवस्थानाचो अध्यक्ष किशोर नार्वेकरान ह्या विशयी माहिती दिली। आयज सगळ्या गोंयचे लोक, गोंया भायले लोक आयज हांगा मुद्दम भेट दिवन आयज देवीचो आशिर्वाद घेतात आणि आमचे 3 दीस पयलीं स्थापनेचो प्रोग्राम हो सुरू जाल्लो। काल स्थापना जावन आयज पालखी उत्सव आणि फाल्यांच्यान आमची 3 नाटकां जावची आसा आणि मागीर गुलाल उत्सव जावन आमच्या कार्यक्रमाची सांगता जातली। प्रुडंटा खातीर मयूर नायक आणि दिनेश करपे। गोंय क्रिकेट संघटनेचे जीपीएलाक गोंयचे फ्रँचायझी बळ दितात। उदेते खेळगड्यांक जीपीएलांतल्यान उर्बा मेळटा, तशेंच खेळगड्याच्या पावणेंतल्यान तांकां बरेपैकी पयशे मेळटा। म्हत्वाचें म्हणल्यार तांकां खेळपाची संदय मेळटा। देपो क्रिकेट क्लब आनी सर्वोदया रॉयल्स जीपीएल सर्तींत पयलीं सावन आसात आनी तांणी बरी कामगिरी केल्या। अंदू लोकांक जिनो स्पोर्ट्स क्लब जीपीएलांत पयलींच फावट मेळटलो। We'd like to promote local talent, and through the GPL, then probably they have an outlet in IPL and more so. So this is just another opportunity that Goans get to display their talent in a particular sport, and I'm very excited that we are there in the race for this. We have a mix of new and old players, and I think it will work good as a combination. They look very confident. The coach is the same, so we have the same strategy in place. So we are quite excited about the team, and let's see where it takes us. The objective is always to win, and as you said, our performance has never been dismal. We have come very close to winning finals, but last year we made it. See, business opportunities can always be looked again and again. At the moment, I find IPL valuations expensive. We also haven't put in very serious amount of money in cricket. There is no team in the national radar as of now. But as I said, business opportunities come and go. But we definitely like to build our cricket in Goa and take it to greater heights. ह्या वर्साची टुर्नामेंटाक एक्चुअली आमी मिन्स एक टार्गेट आमी दवरलें आसा की जिखपाकच जाय म्हणून। एक्चुअली आमी 3 वेळा जे रनर्स अप जाले ते मायनर मिस्टेक, म्हणजे चड व्हडली अशी कांय न्ही। सो वी आर होपिंग दीस इयर ऑल्सो मिन्स वी वील विन लायक। सुदीप त्यागी म्हणून घेतला, जो चेन्नई सुपर किंगाक खेळटालो, इंडियेकूय बी खेळ्ळा आणि सध्या आतां हातूंत रणजी ट्रॉफीकूय आसा तांगेले। सेकंडली वरुण सूद म्हणून दिल्ली, तोय दिल्ली रणजी ट्रॉफी करंट प्लेयर आसा। देन अक्षत पांडे जो रेल्वेक खेळटा। ह्या वर्साक चड करून बॉलिंगाचेर फोकस घेतला।
म्हणजे बॉलिंग सायड मातशी लास्ट इयर सुद्दां मातशी आमची वीक जाली मातशी. सो वी नो दॅट इवन ते म्हणजे 2 वर्सां कंटिन्युअस आमी मातशी बॉलिंगेक लागून हे जाले. बट ह्या वर्साक आमी वी नो दॅट बॉलिंगेचेर आमी चड स्ट्रेस धरल्या. We are basically approaching the tournament as we are looking to develop the Goan sportsmen. आमी जशी टीम केल्या, we have tried to look at players who are utility players, all-rounders, who can bat and bowl and who have been performing well in the previous season. It is very difficult to set targets in cricket because cricket is a game of the day. Which team plays well on that day wins. But we believe, given that the talent that we have got at our disposal from the auctions, if our players play to their full potential, we are looking at least towards reaching the semi-finals of all 3 formats: GPL, the Premier Division, as well as Bandodkar Trophy. Bureau Report, Prudent. इतल्यान खबरां चित्र हांगाच सोंपता. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.